आगे आगे श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठाधीश की, गोकर्ण संस्थान की, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठाधीश की, गोकर्ण संस्थान की। विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठाधीश की, गोकर्ण संस्थान की। श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठाधीश की, गोकर्ण संस्थान की। जय जय गुरु महाराज।
गुरु महाराज श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ गुरु महाराज की, गोकर्ण संस्थान की, गोकर्ण मठाधीश की। परम पूज्य स्वाम्याले आगमन जाल्लें आसा। सर्वांनी सायलंट उरका आनी तुमगेले मोबायल ऑफ करून दवरा आनी सर्वांनी स्थानापन्न जावन घेवन बसका म्हणून विनंती करता। प्रथम जावन आयज कार्यक्रम सुरू जाता। दीप प्रज्वलन करून सुरू जाता। परम पूज्य स्वाम्याली दीप प्रज्वलन करून आयज कार्यक्रम सुरू करून दिते आसात। पूज्य स्वाम्यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रम सुरू करून दिल्लो आसा। आतां वेदघोशान प्रारंभ जाता। वेदघोश करचे खातीर वैदिक सुदाम भटमाम, अनंत भटमाम, अनिल भटमाम आनी गोविंदाचार्य हांकां विनंती करता। हॅलो हॅलो श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आनो भद्राकृतवो यन्तु विश्वदोदाब्धासो अपरिदास उद्भिदाः देवानो यथा वेद सामसद्वृदेरक्षिता पायुरदाब्ध स्वस्यै स्वस्यन्नो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो। ओम शांता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नो अस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परे पान्तु सर्वतः
शांति 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 ओम। वेलकम स्पीच स्वागत भाषण आमगेले मठाचे चेअरमन श्रीमान मुकुंद कामत. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमन करणं. परमपूज्य स्वाम्याले आज्ञे घेऊन हांव एक दोन शब्द स्वागत प्रभाषणात उलयता. 80 दिवसापेक्षा जास्तीचे एक यशस्वी चातुर्मास आमगेले पनवेलात घडलो. स्वाम्याला आशिर्वादानं सगळे उत्तम रितीन थंय जालें. ताजे नंतर स्वाम्यान आमकां एक व्हड आशिर्वाद दिलो की आमी मुंबईत येवन घेवन स्वमठात 5-6 दिवसाचे आमी वास्तवी करतात आनी हांगच्या लोकांक आशिर्वाद दितात म्हण येना. अशें आमकां हांगा येवन घेवन आशिर्वाद दिवचे खातीर कॅम्प केल्ल्या स्वामीजींक हांव शतशा नमन करता आनी तांगेल्या आशिर्वादाची याचन करता. आज आयिल्ले सगळे डिवोटीज, सगळे भक्तवृंद, शिष्यवृंद सगळ्यांक हांव मनापासून स्वागत करता आनी आयचे कार्यक्रमाचे मुखाल्ले अंग उसाय करचे खातीर उल्हास कामत मामाक विनंती करता. धन्यवाद मुकुंद माम. पाद्यपूजा वडाळा मठ कमिटी वतीनं आमगेले चेअरमन आणि व्हायस चेअरमन मुकुंद कामत आणि अनंत पै.
आत्ता स्वागत भाषणांतू मुकुंद मामान म्हळे पनवेलांतू चातुर्मासू अति विजृंभणेन जालो. खंयचे खंयचे गांवचे आमकां गोत नाशिल्ल्या गांवच्यान सुद्दां लोकांनी येवन इतले चंद जालो चातुर्मासू आमी येवजील सुद्दां नाशिल्लें इतले विजृंभणेन जालो. ताका जाल्यार थंय लोक सगळे हांगा आमगेले गणपती बाप्पा उत्सव पळोवचे खातीर मुंबयत येवन वडालांत येवन गणपती दर्शन घेवन गेले. भारी संतोश जाला आमकां. जाल्यार स्वाम्यांक आमगेले गणपती उत्सवा वेळार येवचें जालें ना. थंय चातुर्मास आशिल्ले देखून म्हणून स्वाम्यांक आमच्या समाजा वतीन हांव विनंती करतां जाता तितले बेगी वडाला मठांत एक चातुर्मास करून आमकां सर्वांक सेवकाची भाग दिवका म्हणून. आतां मुखावेलो कार्यक्रम म्हळ्यार आमगेले गणेश उत्सवांतू तशेंच मठाचे प्रत्येक उत्सवांतू भरपूर सेवा करून आमकां सहकार केल्ले बद्दल तांगेले एक सत्कार दवरलो आसा. तांगेलें नांव आपयता. तांणी रंगमंचार येवन सोम्या कडच्यान प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता. प्रथम जावन मुकुंद कामत, कोहिनूर हॉटेल, अंधेरी. के नारायण,
विकास राणे, नेक्स्ट हाजेनंतर KS प्रभू, KS प्रभू, अनंत पै, विके नायक, नेक्स्ट विष्णु नायक, प्रशांत कामत, विष्णु नायक, प्रशांत कामत, प्रशांत, रंगा नायक, SM प्रभु, स्वाम्याले आज्ञाप्रमाणे मठांतू मस्त वर्ष सर्विस दिल्या, प्रत्येक उत्सवात काम केल्या आणि तो 70 वर्सांची वयर असल्या तरी तांकां एक सन्मान करा अशी स्वाम्यानी आमकां आज्ञा केली। त्याप्रमाणे आमकां गोत आशिल्ल्या वरी आमी तांगेले एज पळोवंक येनू, तांगे सर्वीस पळोवन आमी तांगे नांव करीत आसात। आता आमगे राम मंदिरा भितर
14 उत्सव करता आमी ते खंयचे खंयचे करतात कशें करतात आमगे चेअरमॅन मुकुंद कामत तुमकां रिपोर्ट सांगतले. सर्वांक नमस्कार. परमपूज्य श्रीमद द्वारकानाथ स्वामी हांगेल कमल हस्तान स्थापन जाल्ले ही मठवास्तू आणि श्री राम मंदिर हांगा अनेक धार्मिक सांस्कृतिक अनेक चटवटी हांगा अनेक एक्टिविटीज आमी घडयत उरताचे. हांगा जाल्ले जावचे सगळे प्रोग्राम्स सगळे कार्यक्रमाच्या जेन्ना ह्या क्षेत्राक ह्या राम मंदिराक महाराष्ट्राची अयोध्या म्हणून एक ख्याती मेळिल्ली आसा. हांगा जावचे अनेक उत्सव आतां उल्हास मामान सांगिल्ल्या वरी 14-15 उत्सव हांगा जातात. पयले म्हळ्यार युगादी गुढीपाडवा धन्न फुडली 10 दिवस अखंड रामनाम जप करतात. 24 hours 2-2 तासाची पाळी करून स्त्री वर्ग आणि पुरुष वर्ग तांगेल पाळी प्रमाणे तांणी भजन रामनाम जप करतात. रामनवमी दिवस राम जन्मोत्सव अगदी व्हड प्रमाणात जाता. आमगेले इतले न्ही मुंबईतले अनेक समाजातले लोक हांगा येवन येवन श्रीरामाले बालरामाले पाळण्यात घाल्ले बालरामाले आशिर्वाद घेवच्याक अगदी उत्सूक उरतात. ताचे नंतर मेन म्हळ्यार गुढीपाडव्याक सुरू जाल्ले वसंत ऋतू सरे पर्यंत संपे पर्यंत 2 महिने जवळ 55 दिवस एकादशी सोडणं नित्य पालखी हांगा घडता. बहुशः गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या शाखा मठा भितरल्या खंयच्या हातूंत अशी 55 दिवस कंटिन्युअस पालखी जावची ह्याची शाखा मठात अशी म्हाका दिसता. ताजे नंतर श्रावण महिन्यात नागपंचमी वरमहालक्ष्मी व्रत आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हांगा आमी साजरे करतात. वरमहालक्ष्मी व्रतात सगळे स्त्रीवंद येवन पार्टिसिपेट करून ताका एक वेगळेच एक वैभव हाडतात हांगा. ताजे नंतर भाद्रपदात मेन आमगेलो जगद्विख्यात GSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचो गणेशोत्सव 11 दिवस चलतो गणेशोत्सव. मुंबईतलेच न्ही मुंबई भायले लोक बी हांगा येवन घेवन गणेश दर्शन घेवच्याक अगदी तत्पर उरतात. आणि अनेक लोक हांगा येवन घेवन देवाल दर्शन घेवन प्रसाद ग्रहण करून घेवन हांगच्या उत्सवाचे शोभा वाडयतात. अनंत चतुर्दशीक जावचो अनंत व्रत रामदेवाल सन्निधीत आमी व्हड प्रमाणात एक अनंत व्रत बी साजरे करतात. नवरात्री भितर नवचंडी हवन जाता तेन्ना बी सगळे भक्तवृंद हांगा येवन घेवन तातूंत पार्टिसिपेट करतात. तुळशी विवाह त्या दिवशी सकाळी विश्वरूप दर्शन जाता. सांजेर तुळशी विवाहाचो कार्यक्रम संपन्न जाता. ताजे नंतर वनभोजन हांगा आमगेल्या परिसरांत देवाक फिरोवन घेवन आमी वनभोजन एक वनाचे हे प्रतिकृती तयार करून घेवन देवाक वनात बसोवन घेवन तागेली पूजा करून घेवन वनभोजन साजरे करतात. आणि एक सांस्कृतीक चटवटिकेचे अंग म्हणून घेवन आमगेले वॉलंटियर्स लोकांक एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आमी करतात 26 जानेवारीचे पयलीं. आणि भारताचो प्रजासत्तात्मक दिवसाचो 26 जानेवारीक आमी एक व्हड कार्यक्रम दवरून घेवन सगळे वॉलंटियर्स गेट टुगेदर करून घेवन आमी तो साजरे करतात. ताजे नंतर माघ शुद्ध षष्टीक श्री रामदेवालो प्रतिष्ठा उत्सव. त्या दिवस रामदेवाक पालखीत बसून आमी नगरोत्सव करतात. आणि ताजे नंतर दुर्गा नमस्कार अशी अनेक पूजा विधी पूजा कार्यक्रम आमी राम मंदिराच्या अंगत्वान श्री गणेशोत्सव अंगत्वान आमी साजरे करतात. ह्या सगळ्याक आमगेले एक बलस्थान म्हळ्यार आमगेले परमपूज्य स्वाम्याले आशिर्वाद मार्गदर्शन तांगेले मार्गदर्शन घेवन आमी प्रत्येक हातूंत तांगेले आज्ञे घेवनूच आमी पूजा करतात. हांगचे वैदीक वृंद हातूंत भितर पूर्ण मनान
तातूंत पार्टिसिपेट जावन तातूंत आमकां मार्गदर्शन करून आयिल्ल्या लोकांक आशिर्वाद दिवन घेवन आमगेले एक हुरूप वाडयतात आनी एवर विलींग एवर डेडिकेटेड वॉलंटियर ग्रूप हांगेले पूर्ण सहकार ह्या सगळ्या उत्सवात ह्या सगळ्याक आमकां पूर्ण प्रमाण मेळटा तशें करून अति विजृंभणेन आमकां हे सगळे करच्याक साध्य जाता आनी नॉट बट द लिस्ट म्हणल्या वरी तुमी सगळे भक्तवृंद शिष्यवृंद त्या सगळे कार्यक्रमात येवन घेवन ताजी शोभा वाडयतात ताजे निमित्ती ह्या वास्तूचे ह्या देवस्थानाचे ह्या मंदिराचे एक कीर्ती दिने दिने वाडचेर वती आसा सगळ्यांक नमस्कार हे मागीर एक ल्हान रिपोर्ट वाचून 2 शब्दाचे रिपोर्ट काशीनाथ शानबाग यो तावळ तुमकां सांगल्या आमगेले वॉलंटियर्सांक 70 वर्सां वयर कोण आसाची तांकां कंटिन्युअस हांगा सर्वीस कोण केल्या तांकां एका तरी एक सन्मान करता म्हणून स्वाम्यान उद्गार काडलो त्याच प्रमाणे आमी तांगे नांवां काडल्यांची सो तांणी येवन स्वाम्या कडेन सत्कार घेवका म्हणून विनंती करता प्रथम जावन SS भट नेक्स्ट VN शानबाग SS भट माम मेगेले की पयलीं हांगा जॉइन जाल्लो वडाला मठांत मोर देन 55 years सर्वीस टू दी वडाला मठ SS भट माम 87 years ओल्ड पण अजुनूची तागेले काम हांगा घेवन करताय आसा SS भट माम VN शानबाग ऑल्सो 87 years ओल्ड पयलीं दवर न्हू हांगा काम करते आसा इतलें न्ही गणपती सोविनियर तो तागेले बायल सगळ्यांक पळोवन घेवन पुरा काम जबाबदारी घेवन करते आसा VN शानबाग गोपालखंडी प्रभु नागराज धन्यवाद गोपालखंडी प्रभु सोवेनियर प्रिंटिंग कंप्लीट सुमन आर्ट प्रिंटरान तो काम करून आमगे सोवेनियर इतलें न्ही पुरा मठाचे कसकसल प्रिंटिंग आसा ते पुरा कंप्लीट करून घेवन हांगा वेवस्थीत टायमार दिवचे काम गोपालखंडी प्रभु करता 86 years ओल्ड PR पै नेक्स्ट VS कामत
PR पै तुम्ही पळयलें उरतलें गणपती वेळारी रामनवमी वेळारी प्रत्येक उत्सवाक गेटांतल्यान भितर येतना तो तीर्थ दिवच्याक नावे प्रसाद दिवचे खातीर थंय बशी उरता आनी आज ह्या वर्स सुद्दां तो येवन बसला 86 इयर्स ओल्डर म्हणून ताका सत्कार दवरला ताळे मारच्याक बिडीकर नाकाची VS कामत आमगे स्टोर इन्चार्ज स्टोर कंप्लीट बिगिनिंग टू एंड पर्यंत स्टोर कंप्लीट मॅनेज करचें कंप्लीट अकाउंट फायनल दिवन घेवन ताजे नंतर भायर पडता असल VS कामत 86 इयर्स ओल्ड गोविंद एस भट $83 ओल्ड आमगेले मठाचो सम्याल आशीर्वाद कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करता पुरा वैदिक जबाबदारी देवळांत पुरा व्यवस्थित जावं तशी काम पुरा GS भटमान पळयते उरता बाबू कामत लक्ष्मीनारायण कामत म्हणून बाबू कामत प्रिया घेवन यो नेक्स्ट देवीदास बाळगी बाबू कामत म्हणल्या नंतर गणपतीक श्रृंगार करचे जो पळयल भितर तागेले याद येता आतां तागेले चल्लो तेच कंटिन्यू केले ताणें देवा श्रृंगार की देवळांत कसलें काम आसा तें पुरा जबाबदार करून केली बाबू कामत बिगिनिंग टू एंड 81 इयर्स ओल्ड देवीदास बाळगी हे पुरा लोक आमगे प्रत्येक उत्सवान तूं मॅक्झिमम काम करून उत्सव अति विजृंभणेन जावं तशी मदत केल्ले बद्दल तांगेलो आज परमपूज्य स्वाम्याल हातान तांकां सन्मान जाते आसा ताळे मारच्या बिडीकर नाका मारा तांगेली एज पळया 80 इयर्स एंड अबाव जाल्यार अजुनूय काम करतात मोठा येवन तुमी फक्त आज येवन ताळे मारचे आनी कांय ना प्लीज वेंकटरमण ए शणाय आमगेले पर्चेजींग कंप्लीट जबाबदारी घेवन फ्रुट्स मार्केटांतून कशें हाडका तें पुरा हाडून हांगा टायमार दिवची जबाबदारी वेंकटरमण ए शणाय 80 इयर्स ओल्ड दयानंद गायतोंडे आमगेले उमेश पयलेच पार्टनर हो सबर्बन बोरिवली गेले दयानंद गायतोंडे म्हणून कोणाकडेन गेल्यार सांगता कलेक्शनाक ₹5 आसले की तो घर वता 1 मैल चमकून असल दयानंद गायतोंडे 80 इयर्स ओल्ड फर्स्ट कलेक्शन सबर्बन HK शणाय होवी एक व्हड आमगे सेवेदारू देवळां भितर गणपती कन्नी भरपूर सेवा करते उरता HK शणाय H कृष्णानंद शणाय पुरुषोत्तम भट प्रत्येकाली व्हड फंक्शन आसा प्रत्येकाली व्हड फंक्शन आसा हां ते थंय सेवा करता कळ्ळें येता जाल्यार आयलो पुरुषोत्तम भट रावला पुरुषोत्तम भट
कलेक्शन का अजूनपर्यंत टेबलार बसून कलेक्शन प्रत्येक उत्सवाक करता पुरुषोत्तम भटमाम विद्याधिराज स्वाम्यानं सायलंट मॅन म्हणून ताका पदवी दिल्या. उलोवची कमी जाल्यार काम सिन्सियरली करून घेवन दिता पुरुषोत्तम भटमाम. GP शानबाग नंतर VFI जयवंत किणी हे हप्ता का मुलुंडा का जाल्यार प्रत्येक काम स्टोरा भितर व्यवस्थित पळोवचें VS कमिटीक मदत करची हे काम आनी करतात. VFI या भाई ना 75 years old. अमेरिकेत दूर तात अमेरिके गेल्लो जाल्यार गणपतीचे उत्सव आसा म्हणून घेवन थंयच्यान अमेरिकेतून हांगा येवन स्टोरा जबाबदारी घेतली. VFI जयवंत किणी 75 years old. पर्चेजिंग पुरा हांणी करचें आशिल्लें जयवंत किणी ना. NN Pala 75 years old. म्हाका दिसता हागेल बद्दल हांवें कसं सांगता म्हणून तुमकां सगळे वळखता हाका. आमकां बॅनर हाडची प्रत्येक बँकांतल्यान बॅनरान येत जाल्यार ते NN Palaक आमी कॉन्टॅक्ट करताची. तर प्रत्येक बँकांतल्यान कॉन्टॅक्ट करून बॅनर हाडचे. आनी हांगा पयलीं चेअरमन जावन आशिल्लो 75 years old पण अजून काम करता रेडी पोर्टा भितर CEO म्हणून. हरिमाणी शानबाग शांताराम चंद्रकांत शानबाग. उमेश पै उमेश पै अरे वही रे सकाळी उठून हांगा येवन गणो म्हाका तरी कोण कोण आयले कोण कोण गेले हाजी पुरा लिस्ट हागे कडेन विचारल्यार मेळटा. हो हो करता. उमेश ए पै सबर्बन कलेक्शन किंग उमेश पै. आमकां देवळाचो आतां तो कोऑर्डिनेटर म्हणून आसा पुरा काम देवळाचें तो जबाबदार घेवन करता उमेश पै. विजू नायक देवळाचो कन्व्हेनर ठाणा भितर पुरा कलेक्शन कोण हाडचें देवळा जबाबदारी घेवची. कोण आयला म्हणून चेअरमना कडेन रिपोर्ट करचो ओट्टू काम विजू नायक करता. गणपती शानबाग शांताराम भट नेक्स्ट. VM शानबाग नेक्स्ट. देवळा भितर काम करता देवळा भितर काम करता राम मंदिरा भितर देवळा भितर आतां व्हॉलंटियर म्हणून काम करता पुरा जबाबदारी घेवन करची आसा. VM शानबाग शांताराम भट
परचेजिंग पूरा परचेजिंग करचे स्टोरा जबाबदारी घेवची पूरा सामान हाडून दिवचो तशी पनवेला सुद्धा ताणें परचेजिंग करून घेवन पुणे दिलें VM शानबाग वेंकटा गणेशोत्सवाक आनी रामनवमीक मार्केटांतल्यान सकाळीं 4 गंटेर उठून 5-5:30 भितर फुलां हाडून घेवन हांगा गांच्या दिवचे बायलांक हें ओट्टू जबाबदारी फुलांची तो घेता ओट्टू 10-11 दिवस ती जबाबदारी घेवन फुलांच करता 72 years old. रामदास शणै, GR शानबाग, नागेश नायक. एक मिनिट रामदास शणै आमकां खंयच्याय उत्सवाक भांगर जावं रुपी जावं जाल्यार आमी रामदास शणैले उदकास करचो. 71 years old, रामदास शणै. लास्ट मुमेंट तरी आमी ताका सांगले हे रुपयाचे आमकां आयटम जावका म्हळ्यार धांवन वचून करंगेन हाडून दिता आसलो रामदास शणै माम. तो आनी ताका बायल सुद्दां कॅन्टिना भितर काम करता हांगा आमगेले गणपती कॅन्टिनांत. GR शानबाग हो प्रत्येक रांदची कामां पुरो जबाबदारी जेवणाच काम कंप्लीट करचे अंतर म्हणून करता. हो सकाळीची न्हिदना हो सकाळी उठून 3 गंटे रात्रीक स्वता सोयीकांची ओट्टू स्वता करता रांदपाकडे दिना. इवन आज जालें की येवन 71 years old पण आज सुद्धा येवन ह्या गणपतीक सुद्धा ताणें काम केलें. नागेश नायक फोटोग्राफर 71 years old. धा वर्सां पयलेच फोटो दी म्हळ्यार कितें तो पुरा फोटो ताईकडे आसात जाले हे 4 आसाचे कडेर आसा कडेक घेत रे कडेक तूं घे कडेक तूं घे 4 घेता. अरुणा नायक पूरा लेडीज वॉलंटियरिंग वाडिले बिकॉज ऑफ अरुणा नायक. 79 years पण अजून पर्यंत फुलगांची जबाबदारी सगळ्या कडेन करून घेवन आमकां फंक्शनाक दिवचे अरुणाक जबाबदारी घेता. वय समी सकाळीं उठून सम्यालेगी सुप्रभातम म्हणचे ओट्टू काम तिगे जबाबदारी. पनवेला भितर 80 दिवस बसून सुप्रभातम म्हणचे फुलगांचे ओट्टू जबाबदारी अरुणाकान घेतली. पंढरी पाळ अरुणाका बेगीन धर नाड. उषा नायक पंढरी पाळ 77 years अजून पर्यंत हांगा प्रत्येक फंक्शनां येता आनी जेवणा वेळार जावं तान्नी पितना सगळ्यांक सर्व करचें ओट्टू काम पंढरी पाळ अरुणाका बरोबर मद्दत जेवण करता. ताळ मारते उरा थोडा वेळ. उषा नायक
75 years old उषा नायक ही बी फुलगंजाक सर्वांक मदत करता. तशींची राजश्री व्यंकटेश कामत डोंबिवली ही कथा जरा येवच्याक तिका हेल्था प्रॉब्लेम हा जाल्यार ही कंटिन्युअस बिगिनिंग धरून आज पर्यंत अरुणाकाक बरोबर फुलगंजाक मदत करच्याक प्रत्येक कडेन ती आशिल्ली. तिगेर बी सत्कार आमी दवरला पण तिका येवच्या जालें ना देखून तिगेल कोण सून जावं कोणी आयले तर येवका म्हणून विनंती करता. आम्ही तिका धांडीची व्यवस्था करतात. वेम तू होंदी तिका. आता लास्ट बट नॉट द लिस्ट उल्हास कामत 76 year old. तागेले 1971 धनगना आजपर्यंत अविरत सेवा आणि गणेशोत्सवाच्या समितीचं सेक्रेटरी तसेच राम मंदिराचे सेक्रेटरी जावन घेना अति उत्साही आणि आमकां सगळ्यांक उत्साह दितलो एक लिडर हो. पुजेचे घरघरा वचून घेना गणेशोत्सवाच्या पुजेचे बुकींग हाडचे आणि हायेस्ट कलेक्शन करचे हे आगेले वर्षात प्रत्येक घेतले ताणें एक ध्येय. सन्मानाचा कार्यक्रम संपन्न झाला असा. आता वोट ऑफ थँक्स आमगेले वायस चेअरमन अनंत पै. स्थानाधिपति रामदेवाक मुख्य प्राणाक वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून स्वाम्याल चरणाक नतमस्तक जावन वोट ऑफ थँक्स दिवच्या रबता. खरें म्हळ्यार वोट ऑफ थँक्स ऑलरेडी जावन गेल्लो आसा. मुकुंदणान उल्हासणान पुरो लोकांक कोणा कोणा थँक्स करता ते पुरा केल्लो आसा. तरी पण एक फॉर्मॅलिटी म्हणून हांव काम करता. सर्वप्रथम जावन आमकां मुंबईन तूं GSB समाजाक एक मठ निर्माण कर न्हू आम पुरो लोकांक एक अवकाश करून दिल्लो. संपूर्ण स्पिरिच्युअल कामां म्हणा की सोशल हें म्हणाची ताजे खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले बद्दल हांव पुरा GSB कम्युनिटीच्या वतीन आमगेल गुरुस्वाम्यांक आनी विद्याधीश स्वाम्यांक नतमस्तक जावन कृतज्ञता व्यक्त करता. ताजे नंतर आमगेल वैदीक वृंद मुकुंदणान तावळ सांगिल्ले वारी पुरा धार्मीक कार्यांत आमकां शिस्तसीर पुरा काम करून दिवन त्या पुरा धार्मीक कार्याचें पुण्य आमकां प्राप्त करून दिले बद्दल आमी धार्मीक हाजे बद्दल पुरा वैदीक वृंदाक धन्यवाद म्हणटाची. ताजे नंतर आमगेलो वॉलंटियर फोर्स तातूंत 70+ ऑलरेडी आमी आतां सत्कार केल्लो आसा स्वाम्या हातान. 70 तोग्ग आशिल्ली पण मस्त वॉलंटियर आसाची तांणी अविरत काम करता हांगा आनी ताजे बद्दल हांव कोणाक सांगची आवश्यक ना. पुरा लोकांक गोत आशिल्लो विशय तो. 10-11 दिवसांच गणपती कशी सेलिब्रेट जाता हे तो पुरा तुमी लोकांनी पळयल्लो आसा. 9 दिवसाक रामनवमी उत्सव कशें जाता ते पण तुमी पळयल्ले आसाची. ताजे बद्दल तांकां एक व्हड थँक्यू.
ताजे व्यतिरिक्त हाऊसकीपिंग म्हणा, सिक्युरिटी म्हणा, आमगेल गडी आणि पुरा सपोर्ट स्टाफाक तांणी दिल कॉन्ट्रिब्युशना बद्दल तांक पण एक धन्यवाद सांगता मठा वतीनं. तांक पण बिग थँक्यू. पुरा एक्सटर्नल ऑथॉरिटीज कोणे आम्ही वेळोवेळी आम्ही अप्लाय केल्या नंतर आमकां परमिशन्स दिवन अप्रुवल दिवन आमगेल पुरा कार्यांतू आमकां सहकार्या बद्दल पुरा ऑथॉरिटीज, पोलीस ऑथॉरिटी, BMC ह्या पुरा ऑथॉरिटीक पण पुन्हा एक पाटी थँक्यू म्हणटा आणि मेगेल थँक्स, वोट ऑफ थँक्स खारीज करता. विश उल्हासणा. थँक्यू आनंद. स्वाम्यालें आशिर्वासन जातालें. ताजे नंतर फलमंत्र अक्षत आसा जाल्यार मागीर एक रिक्वेस्ट मारी स्वाम्या कडेन कोणें हाजे पयलें फलमंत्र अक्षत घेतिल्लें आसा तांणी सोड न्हू, कोणें घेतिल्लें ना तांणी मात्र येवन हांगा फलमंत्र घेवका म्हणून विनंती करता. आनी भायलेच्यान कोण आयले, फॉर एग्जाम्पल पनवेल बीन तांणी आयले आसाची तांणी येवन हांगा फलमंत्र घेवका म्हणून विनंती करता. आतां पनवेल आमकां स्वाम्यांनी एकदम लागीं कोण दिल्या तशें करून घेवन आमी स्वाम्यार चातुर्मास जालें देखून आमकां वच्चे वच्चाक एकदम लागीं जाल्यार जाल्या. पयलो अडेज तासा वाट आशिल्ली जाल्यार आतां आमकां तितलें दिसना आमकां अडेज तासावर. हाका कारण म्हळ्यार स्वाम्यार चातुर्मासान आमकां भारी बरें जाल्या. तशें करून आज फंक्शनाचो पनवेलकार भरपूर आयल्या स्वामी. सो तांणी प्रसाद घेवन वचका म्हणून विनंती करता. स्वाम्यालें आशिर्वचन. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः. आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आयचे हे सभा कार्यक्रमांतू तुमगेल्या द्राक अनेक सेवादारांक जे गणेशोत्सवा संदर्भारी जे लोक सेवादार आसाची त्या न्हयशीची इतलें वर्ष अविरत जावन गेनू कसने अपेक्ष करनाशी. मठा तर्फेन जावो, स्वामेल तर्फेन जावो, कसने अपेक्ष केलना. तांणी अपेक्ष केलें म्हळ्यार एकची स्वामेल आशिर्वाद. आनी कसने तांणी आमगेल कमिटी लेक जावो ना जाल्यार बाकी लोकांक जावो ना आमगेलेक जावो कसने तांणी आमगे लेगी अपेक्ष केलें ना. खाली देवाल एक आशिर्वाद, स्वामेल एक अनुग्रह आसल्यार पुरो आमकां बर जाता म्हणल्यार इतलें तांणी आमगेलें मागिल्लें. तशेंच सर्व लोकांक जे गणेशोत्सवांतू सेवा करताची त्या सर्वही जनांक त्या न्हयशीची अविरत जावन गेनू 70 वर्सां वयरी आशिल्ले तसले वयोमान आशिल्ले तसले सर्वही स्वयंसेवकांक, महिला वर्ग तशीच पुरुष वर्ग हे सर्वही लोकांक आयच्या दिवसाक स्वामेले हे सभा कार्यक्रमांतू तांकां सर्व लोकांक गौरव जाले. कित्याक म्हळ्यार तांणी इतलें वर्ष मठाक साथ दिल्लो आसा, गणेशोत्सवांतू साथ दिल्लो आसा. ताजे उडगासाक आज स्वामेले तांकां फलमंत्राक्ष दिवन आशिर्वाद केले. आमकां एकची सर्व लोकांक एक प्रश्न आशिल्ले
की आयच्या दिवसाक कितें दिवंक आशिल्लें. कोणें आलोचन केल्लें की आयच्या दिवसाकची स्वामी तांकां सत्कार करता आसाची, तांकां गौरव जाता आसा हाजी. कोणें तुमी आलोचन केल्लें. आमी वैकेची हांणी कार्यक्रमाचे लिस्ट हाडलें आनी तांणी शेनवार दिवस आयकले. फायच्या दिवसाक वैके करीत आशिल्ले, आयतार आसा आनीक चड लोकांक रज उरता. सो फाल्यां दिवसाक आनीक चड जाता आशिल्लें. किंतु आयतारय जालें ना, शुक्रारय जालें ना, शेनवार दिवसू आजी तांकां अनुग्रह मेळ्ळो आसा. 4 विशय आसा. त्या निमित्तान आमी सांगताच की जाव चुटू बऱ्याक म्हणून घे. पयले विशय कसो म्हळ्यार आयची तारीख 7 तारीख आनी आज कोण कोणाक आमी फलमंत्राक्षर दिले तांणी वैके आमकां 7 दिल्लो आसा. सो फायच्या दिवसाक केल्यार ते 8 तारीख जाता आशिल्लें, 7 जायनाशिल्लें. दुसरो विशय कसो की म्हळ्यार आईचे नक्षत्र ते पुनर्वसू नक्षत्र आनी नक्षत्राचे गणनांतू पुनर्वसू नक्षत्र 7 नंबराचेर येता. सो सेकंड 7 जाले. तिसरेच 7 म्हळ्यार आजी शनिवार. आयतार तुलेन तुमी लॅक केल्यार 7th वाराकची आजी तांकां हे दिलें 7. आनी हे हाजे किंता चड कसन की म्हळ्यार आमी उठू कोण, आमी उठू सेवक. हनुमंत कोण आशिल्लो, तोही रामाल सेवक आशिल्लो आनी तागेले वार खंयचे शनिवार. येद्राक अलबेला हनुमंत राबिल्लो आसा आनी आमगेले हनुमंत तशील आशिल्ले तसले सर्व ही सेवकांनी रामाल सेव केल्लो आसा. त्यातून तांकां शनिवार दिवसूची तांकां सो त्या उठूची तुमी गणन केल्यार फायच्या दिवसाक मेळना. ना शुक्रवार मेळना नाही आयतारा मेळना. आयच्या दिवसाक मात्र ते अवकाश मेळटा. अर्थात आमी केन्नाय सांगतात जो व्यक्ती बऱ्यो करून घेवन सेव करता ताका वैकेची बरे प्रशस्ती दिता म्हणून सांगचें की हेची एक उदाहरण. कित्याक की म्हळ्यार कितले वर्ष एक लोक 58 इयर्स तांणी सेव केल्लो आसा, 50 वर्सां वयर सेव केल्लो आसा, 40 वर्सां वयर सेव केल्लो आसा आनी खंयचेय रितीन ताणें अपेक्ष केलें ना. तसो लोकांक योग्य कालाचेरी तांकां हांगा सत्कार मेळ्ळे बद्दल आमकां संतोश आसा म्हळें आनी त्याचीच तुमगेल्या दराक आमी प्रस्तूत केल्लो आसा. आतां सत्काराचे विशय सोडून बाकी बद्दल आमी हांगा चर्चा करचे आसल्यार ना जाल्यार ताजे बद्दल सांगचे आसल्यार हांगा मस्त लोक आपआपणाले मूल गांवांनी सोडून घेवन मुंबईन तूं येवन तांगेले वृत्ती तांगेले धंद करता आसाची. बट कितलो लोक संतोष आसाची, उट्टू लोक संतोष ना. हात उबारतले कितलो लोक संतोष आसा म्हळ्यार मस्त लोक हात उबारतले. सेकंड प्रश्न घाले कितलो लोक दुख्खी आसाची तेन्ना वैके हात उबारतले. संतोष आसतना वैकेची हात उबारतले. कोणाक अडचण आसा, त्रास आसा ना आनी कसं तरी आसा दुख्ख आसा म्हळ्यार तांणी वैकेची हात उबारतले. म्हळ्यार जगान तूं 100% संतोष आशिल्लो तसले व्यक्ती कोणेही ना. खंय ना जाल्यार खंयची ताका एक कश्ट जेवो आसा ना जाल्यार एक मनांत कसं तरी एक संशय आसा, कसन ना जे कसन आसा. सांगचें तात्पर्य हे कलियुग म्हळें. कलियुगांत तूं आमकां आमगेले मात्याचे विचार मस्तकाचे विचार कसन आसा ते बदलत उरता. आज संतोष आसा, फाल्यां आनी थोडे समय जाले नंतर आनी परत कसकी एक संदर्भ येता अडचणेंत पडिल्लो उरता. सो ते मागशीच संतोष कसन आसा ते संपूर्ण व्यर्थ जावन वता. म्हळ्यार तुमकां हांस वैके येना. असल तरेले घोर कलियुग म्हळें कलियुगाचे एक स्वभाव एक संदर्भ कशी जाता म्हळ्यार कितें तरी तुम सांगचे कितें हे करताची की मनुष्याले बुद्धी कशी ते परिवर्तन जाता
संदर्भ आईल तशीची आमी केन्नाय सांगता म्हळ्यार काल मरे ताणें सांगिल्लें हें करता म्हणून नेक्स्ट डे म्हळ्यार तें म्हाका गोतना तागेलें उत्तर चेंज जालें. कालींच ताणें सांगिल्लें की हांव हें करून घेवन दिता ना हांव हें करता ना तें तूं म्हाका सोड हांव करून घेवन दिता म्हण नेक्स्ट डे पळयल्यार हात दिवन सोडता. कडेन विचारल्यार ना ना हांव सांगिल्लें ना रिटर्न प्रूफ ना आमगेलें की. सो तागेलें बुद्धी परिवर्तन जालें. उदाहरण एक हरशीं सांगताची की एक बायल मनशी उरता युवती ती तिकाची एक सवसून घेता आशिल्ली की मागेल जीवन व्यर्थ अशी तशी मागेल जिवनांत कसलें मोल ना कितें की म्हळ्यार तिका दोळ दिसनाशिल्ले. युवती आशिल्ली किंतु तिका दोळ दिसनाशिल्ली. दोळ दिसनाशिल्ली म्हळ्यार कितें री ती आपल्या इतलेक सोन घेता आशिल्ली मागेल जीवन व्यर्थ कसलें ना अशी तशी म्हणून हें करता आशिल्ली. कोणेंय तिका सपोर्ट करनाशिल्लें. कोणेंय तिका सपोर्ट करना. तिगेल एकलो प्रियकर आशिल्लो. तिगेल एक प्रियकर आशिल्लो तो मात्र तिका सपोर्ट करता आशिल्लो. म्हळ्यार खंयचेच तरी रितीरी तिका हात धरून घेवन चमकू सुचकी नाजाल्यार तिका धैर्य दिवची की प्रत्येक संदर्भारी तो प्रियकरू त्या युवतीला साथ दिता आशिल्लो. किंतु त्या युवतीक खंयचे रितीरी दोळ दिसनाशिल्लें. कडेरी एक दिवसू त्या युवतीन कसन सांगलें की म्हळ्यार की म्हाका हें जग पळोवचें अवकाश मेळ्ळ्यार हांव तुका लग्न जाता म्हणून गे न्हू त्या युवतीन सांगलें. म्हाका हें जग संपूर्ण सृश्टी एकदां हांव दोळ्यान पळयल्यार हांव तुका लग्न जाता म्हणून गे न्हू त्या प्रियकराक सांगलें. थोडे दिवस जाता. थोडे दिवस जाले नंतर त्या युवतीक एकलो डोनर मेळटा आनी डोनर मेळून गे न्हू तिका परतून दोनी दोळे तिका मेळटा. तिका दोनी दोळे मेळ्ळे नंतर ती संपूर्ण जग पळयता. मस्त संतोष जाता की जगत इतलें सुंदर आसा हें आसा तें आसा म्हणून मस्त संतोष पावता. संतोष पावले जाले नंतर आतां तिणें म्हळ्यार प्रियकराक सांगिल्लें की संपूर्ण जग आनी पळयले नंतर हांव लग्न जाता म्हणून तिणें सांगिल्लें. कडेन त्या प्रियकरान विशय काडले. आतां तुका जग दिसता आसा तूं आतां लग्न करून घेत तुवें म्हूण हांव लग्न करून घेना तूं कुर्ड आसा म्हणून सांगता. तूं कुर्ड आसा म्हणून सांगता. तिगेलें मातें बदल्लें. केन्ना ती युवती जावन गे न्हू तिका दोळ नाशिल्ले त्या प्रियकरान तिका साथ दिल्लें. किंतु केन्ना त्या प्रियकरान तिका सांगिल्लें तशें जालें कसन इच्छा आशिल्ली तें परिपूर्ण जावन गे न्हू तिका दोळ केन्ना मेळ्ळे नंतर केन्ना ताणें प्रियकरा पळयलें प्रियकर कुर्ड आशिल्लो. तेतकून तिणें कसा म्हळें ना हांव तुका लग्न जायना मन बदल्लें. केन्ना कुर्ड आशिल्लें तेन्ना विचार विंगड आशिल्ले आनी केन्ना दोळ आयले विचार बदल्ले. थोडे दिवस जाले नंतर त्या प्रियकरान एक पत्र बरयलें मागील 2 दोळ दिल्ले आसा ते एक सांबाळसून दवर म्हणून. अर्थात तो डोनर कोणें न्हयशिल्लो तागेले प्रियकर आशिल्लो. हांव कुर्ड जावन घेवन तुका लग्न जाता किंतु तूं कुर्ड जावन उरचें नाका. तातूंत मागील 2 दोळ तिका दिल्ले. तागेले 2 दोळ त्या युवतीक दिल्ले आनी तो स्वता कुर्ड जालो. किंतु लास्ट फल कसं मेळ्ळें त्या प्रियकरान वैक्याची युवतीन वैके कसनेची ताका आधार दिलना आनी सोन सोळें. तेन्ना ताणें पत्र बरयलें की मागेले 2 दोळ्याचें रक्षण करी म्हणून. तेन्ना तिका युवतीक कळटा किंतु तेन्ना पर्यंत वेळ जाल्लो उरता. हे कलियुगाचो प्रभाव. हे आमी तुमकां सांगचें कलियुगाचो प्रभाव. कलियुगाचो प्रभाव अशी आसा की म्हळ्यार जो व्यक्ती सकाळीं आलोचन करता त्या आलोचन दनपार पर्यंत टिकता म्हणून सांगचें जायना आनी दनपार पर्यंत कसन आलोचन करता ते सांजे पर्यंत टिकता की म्हणून आमी सांगचें जाय. कित्याक की म्हळ्यार मना विचार इतलो गोंधळांत आसाचे आमी ते खंयचेहीची आमगेल्या जिवनांतू आमकां खंय ना जाल्यार खंय तरी एक त्रासदायक करता. असले कलियुगांतू
आमी जीवन करता आसात. असल कलियुगांतू आमी जीवन करता आसात. हांतू स्वार्थ भरील तसले हे जग. कलियुग म्हळ्यार तो आपणाल पयलीं पळयता, कडेर दुसऱ्या विल्या करता. फ्लायटांत वयकेची तुम्ही टेक ऑफ जाताना पयलीं कसं म्हणटा, पयलीं तुगेले सीट बेल्ट बांद घे, कडेर दुसऱ्याला सीट बेल्ट बांद म्हणटाच. असल तरेचे जग. तसले जगांतू तसले कलियुगांतू आमी जन्म घेतले आनी आतां आमी जीवन करता आसाचे. आतां स्वभाव कशें आसा कळ्ळें. कलियुगाचे स्वभाव कशें आसा, कलियुग आमचेर कशी प्रभाव घालता हें तुमकां कळ्ळें. किंतु हातूंतल्यान भायर येवची कशी. स्वाम्यान कसन आसा म्हूण सांगलें, किंतु ताका एक रेमेडी कसने तरी उरकान. तेतकून कलियुगांतू जप नाम आधार म्हणून सांगिल्लें आसा. परीक्षित महाराजू आनी कलियुगाले 1 to 1. कलियुगू दिशील म्हळ्यार परीक्षित महाराजाक. आनी केन्ना तो कलियुग परीक्षित महाराजाले आयिल्लो, तागेले स्वभाव तागेले रूपरेश पळोवन घेवन परीक्षितू मस्त भयभीत जालो. तुगेले आकार हे तेणी पळोवन घेवन म्हाका मस्त विक्राल रूप आसा तुगेले. तुगेले तसले लोक आमगेले हांतू येवचे न्हय म्हणून घेवन ताणें थंयच ताका नियंत्रण केलें. ताका मार्चिकी तिरवेके प्रेरीत जालो परीक्षितू. तेन्ना कलियुग सांगता, मागेल हांतू मस्त अवगुण आसा. बर गुण चड ना, मस्त चडच मागेल अवगुण आसा. किंतु एक मात्र आसा की मागेल कलियुगांतू देवाल नामस्मरण केल्यार तुमकां देव पावता म्हणून घेवन कलियुगांत सांगिल्लें आसा. चड कसने नाका, खाली नामस्मरण कर का म्हणून सांगलें. आतां नामस्मरण करच्याक आमकां बुद्धी जावका. इतलें सिंपल नामस्मरण करका, किंतु नामस्मरण करच्याक ते बुद्धी येवका. त्या बुद्धी या ना जाल्यार नामस्मरण करचें जायना. नामस्मरण करचें जायना, कलियुगाल प्रभाव आमचेर जाता. तागेल प्रभाव जाल्यार दुश्ट कार्यांत आमी प्रवृत्ती घेतात. सो एक 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 लिंक जाता. आतां नामस्मरण हांव करता म्हण कितले करताची, कितले वेळ करताची, कशी करताची. आतां हांगा अनेक लोक बशिल्ले आसा, किंतु हांगा बशिल्तना काना पदर आमगेले शब्द आयकत आसाची. किंतु मातेन तूं घरांत कसन चलता आसा, आज खंयच मॅच चलता आसा, फाल्यां कसन जातालें हाजे बद्दल विचार जाता आसा. काना पदर ओपन आसा, विशय उठो आयकत आसाची, किंतु मनांतू खंय 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 भोंवता आसा. असल तरेचे आयचे हे कलियुग म्हळ्यार. असल कलियुगांतू आमी कशी जीवन करेत, कशी आमी उरयत म्हणून घेवन आमी आलोचन करता. आमगेले 2 निश्चय आसा, जनन आनी मरण निश्चय आसा. हाजे बद्दल काही संशय ना. जनन तूं जावन गेल्लें आसा. आतां मरण केन्ना जाता हें कोणाक निश्चय ना. किंतु मरण आमी चेंज करचेक जायना. आमगेले टायम टेबल कसने चेंज करेत. आईचे आशिल्ले फाय दाखोवेत, फायचे आशिल्ले प्रिपोंड करेत, कसने करचेक जाता आमकां. ते उठूची आमगेल्या हातांत आसा. किंतु हें मरण कसन आसा तें आमगेल्या हातांत ना. कितले प्रयत्न करा तुम्ही कितलेही प्रयत्न करा, तुमगेले मरणाचे रेखा चेंज करचेक जायना. कसने करा तुम्ही. एक पंता गरुड विष्णूक घेवन एक कडेन वता आशिल्लो. विष्णूक त्या स्थानार पावयसिले आनी गरुड थंय भायर राबिल्लो. महाविष्णू देवाल तागेलें काम कसन आशिल्लें त्या हाका गेलतना गरुड थंय राबिल्लो. थंयचे निसर्ग पळयले, ताका निसर्ग मस्त आवडले. गरुड पक्षी कडेरी ते निसर्ग पळयत आशिल्तना थंय एक सानशी एक पक्षी आशिल्ली, मस्त सुंदर आशिल्लें. सान पक्षी ताजे रम्य ताजे एक सुश्राव्य गान आशिल्लें, बरें ताजे पदर आनी आशिल्ले, ताजे चोंच हे ते उठू पळोवंक गेलो. ते गरुड पक्षीक मस्त एक आनंद जाले. असले तर एक प्रभावित पक्षी हांव पळयलो ना म्हणून.
अशी पळयत पळयत आशिल्ली तेन्ना यमराजू त्याची वाटेंतल्यान येता आशिल्लो. यमराजू खंयची तागेले कार्या कितेरी मुखार वता आशिल्ली तेन्ना एक कांक्षी दोळ्यानं ते सान पक्षीचेर हागेली दृश्टी पडले. आमी कांक्षी दोळ म्हळ्यार अशी सायड तुलें आमी कशी सांगताची एक अशी ताणें नदर घाले ते पक्षीचेर. ते गरुडान पळयलें की यमराजान हाणें हागेले एक खंयची कांक्षी दोळान ताणें सान पक्षीचेर नदर घाले. अर्थात हागेलें मरण लागीं आयल्या म्हणून न्हू गरुड पक्षीक कळ्ळें. किंतु गरुड पक्षीक त्या पक्षीचेर मस्त एक म्हळ्यार इतलें सान आसा, मस्त मनोहर आसा आनी तागेलें मरण इतलें बेगी येता आसवें म्हणून न्हू तागेल्या मनांत एक भयभीती एक निर्माण जालें. गरुडा म्हळ्यार यमराजान दोळ घाल्लो आसा म्हळ्यार दोळ्यान पळयलें हे पक्षीचेर. आतां हो थंय खंयची एक सभेन तूं वचून परतून येताना ते पक्षी घेवन घेवन वता हो म्हणलें एक मनांत तूं गरुडाल मनांत आयलें. तातूंत कशें केलें की म्हळ्यार यमराजू ते एक दृश्टी घालता, दृश्टी घालून घेवन भितर गेलो उरता. गरुडान कशें लेखलें की म्हळ्यार हाण येवचे पयलें हे पक्षीक हांव खंय तरी निपून खंय तरी दूर व्हरता म्हणून न्हू ताण प्लॅन केलें. ताण कशें केलें की म्हळ्यार गरुडाल रेक्के कशें पदर कशें आसा होड आसा ते कशें केलें की म्हळ्यार ते सान पक्षीक आपल्या पदरांत घालून घेवन हजारो कोस 1000 of miles म्हणटा पळय तितले दूर आनी गरुड कितलेही फास्ट ते वच्चे जाता. सो कशें केलें की म्हळ्यार गरुडान ते सान पक्षीक आपल्या पदरांत घेवन घेवन हजारो किलोमिटर दूर वचून घेवन ते एक गुड्ड्याचे वयर व्हरून घेवन ताका आश्रय दिवन घेवन परतून त्याची स्थानार येवन पावता. परतून त्याची स्थानार येवन पावता. थोडे वेळ जाले नंतर यमराजू भायर आयलो. यमराजू भायर आयले तेन्ना गरुडान आतां ताका प्रश्न करे म्हणून विचारले. गरुडान ताका प्रश्न केले यमराजाक की तूं सभेन तूं वता आशिल्ले तेन्ना वच्चे पयलें तूं पक्षीचेरी तूं एक साणशी दृश्टी घाले, कितें दृश्टी घाले म्हणून न्हू ताणें गरुड पक्षीन विचारलें. हांव येता आशिल्ले तेन्ना हे पक्षी पळयले. पक्षी पळयले कुडान म्हाका ज्ञात जालें की हाजें मरण लागीं आयिल्लें आसा म्हणून. आनी म्हाका आश्चर्य जालें. आश्चर्य कशें जालें की म्हळ्यार हे पक्षी आतां मागेले येद्रा दिता म्हळ्यार मागेले येद्रा लागीं आसा. थोडे वेळान कितले की 1000 किलोमिटर दूर ते मरता म्हणून म्हाका दिसता. हे कशी जाता आसा म्हणून हांव आलोचन करून हांव दृश्टी घाल्ले म्हणून न्हू तो सांगता. बट गरुडान कशें केलें त्याची पक्षीक 1000 किलोमिटर दूर व्हरून घेवन दवरले. आनी आत्तां हे पक्षी मागेले येद्रा दिसताना अर्थात ते मरण पावले म्हणून न्हू यमराज सांगता. यमराजाक आश्चर्य कशें की म्हळ्यार मागेले येद्राक आशिल्ले तसले हे सान पक्षी थोडे वेळान 1000 किलोमिटरा वचून कशी मरता म्हणून म्हाका आश्चर्य आशिल्लें. त्यातकून हांव दोळ घाल्ले. किंतु आत्तां मागेले येद्रा दिसताना म्हळ्यार ते तशी सत्य जाल्लें म्हणून. तेन्ना गरुडाक दिसलें की हांव कशें केलें. हांव जे पक्षीचे प्राण वांचूंक काय म्हण की 1000 किलोमिटर वचून घेवन हांवें हें केलें. आतां त्याची पक्षी मरण पावलवे. अर्थात तसले एक संदर्भ निर्माण करून तागे कडच्यानच हें करून घेतलें. गरुडा कडच्यानच हें करून नाजे 1000 किलोमिटर त्या पक्षी काय धांवनाशिल्ली आनी तितले वेग कोण आशिल्ले हाका मात्र आशिल्ले. आनी ते सत्य जावका म्हणून देवान ताका थंय आपयलें. सो कशी एक 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 लिंक जावन गे न्हू कशी कशी स्टोरी क्रिएट जाता म्हणून तुमगेल्या येद्राक आमी सांगताच. तातकून मरण जाल्यार हे तारीखाक हे हाका निश्चय जालें म्हळ्यार खंयचे रितीरी आमकां तें बदलचें जायना. खंयचे ना जाल्यार खंयचे रितीरी तुमकां गोत आसा परिक्षितालें मरण येताना कितले प्रयास केले. हे प्रयास केले तशी करचे नाका अशी करचे नाका हांगा कीट येवचे नाका थंय होड बांदले न्हंयचे मध्य ते मस्तितले वेवसाय म्हळ्यार मस्तितले कार्य केलें. किंतु मरण आयलेची खंयचे रितीरी रक्षण करचें जालें ना. इतलें आसा इतलो गोत्त आसल्यार वैकेची आमगेलो स्वभाव चेंज जायना. आमगेलो स्वभाव चेंज जायना. आमकां आतां बरशिलतना मस्त लोकांक हो बेजार दिसता अशी जाल्यार तशी जाल्यार फाल्यां आनी सेमच म्हण
कितेक म्हळ्यार मनुष्य प्रवृत्ती हे मनुष्य प्रवृत्ती आमी कितले आयकताची आयकुचेक बरें दिसता पळोवचेक बरें दिसता सांगचेक बरें दिसता करचेक बरें दिसना फाल्यां तुलें 3 तास संध्या वंदन कर म्हळ्यार आयकुचें बरें दिसता हो हो बरें आसा 3 तास संध्या वंदन गायत्री जप बरेची बुद्धी येता 3 तास कर म्हळ्यार ताका बसचेक जायना 1 तास चाल जाल्या नंतर तागेले एक्सरसायज चाल जाता एक पांय उंच जाता आनीक पांय उंच जाता कडेन 2 मिनट राबता आनी कडेन बसता तागेले एक्सरसायज चाल जाता आयकुचेक उठू बरें दिसता पळोवचेक बरें दिसता सांगचेक बरें दिसता इम्प्लिमेंटेशन कर म्हणटना तें नोटू प्रॉब्लेम जाता तेतकून आमी मस्त लोक सांगतात त्याची नाम आधार है त्याने आमी तुमकां सांगले जप करा हे करा जप करताची बट जपाचे अर्थ आमकां गोतना कसले करता आसाची कितें करता आसाची कशी करता आसाची हे कसले आमकां गोतना आमी नाम घेता आसा म्हूण इतलें सांगता आसाची बट कशी घेता आसाची त्या कोणाक गोतना ते उठूचे आमी विसरून गेले इतल्यानी घोर कलियुग आसल्यार वैकेची आमगेले विचार बदलना आमगेले विचार लौकिक विशयांतूच आसक्ती जाता एक पंता एक रायाक एक पुत्र संतान जाता कितकी वर्सां नंतर ताका पुत्र संतान जाता पुत्र संतान जालें कोणान रायू तागेले प्रजावर्ग आसा तातूंत ताणें एक घोशण केली घोशण कसन केलें की म्हळ्यार म्हाका एक पुत्र संतान देवाल अनुग्रहान प्राप्त जालें आनी फायच्या लोकांक फायच्या दिवसाक म्हागेले आस्थानांत आशिल्ले तसले सर्व ही लोकांक जे जे लोक आसा म्हागेले राज दरबार फाल्यां उट्ट लोकांक ओपन उरता म्हागेले राज दरबार फाल्यां सकाळ तुवें ओपन उरता आनी प्रजावर्ग म्हागेले राज दरबारांत येवन फस्ट खंयची वस्तू आपुरता ते वस्तू तागेले जाता म्हणून ताणें घोशण केली राज दरबारांत कसन तो फस्ट आपुरता हे ते उठू तागेले हजारो वस्तू आसाची भांगरा कलश आसा घोड आसाची बरे बरे नमुन्याचे घोड आसाची बाकी अनेक रितीचे वज्र वैढूर आभरण वस्त्र मस्तीतले ताणें राज दरबार भरून दवरिले हे आयकूनच पळय प्रजावर्ग रात्री प्लॅनिंग करचे चाल केले कशी भितर वचका तांकां भंय कसन की म्हळ्यार म्हाका जावका आशिल्ली वस्तू हांव आपुडचकिंता पयले दुसऱ्यान आपुडल्यार कसन म्हणलें भंय आशिल्लें तांकां ताजे पयलीं म्हाका वचका हें तांगेले मनांत आशिल्लें खंयची वाट घेतल्यार थंय वचचें जाता कसन कितें असल तांगेलें रात्री प्री प्लॅनिंग चाल जालें प्री प्लॅनिंग जालें रात्र जालें सकाळीं आयले राज दरबारा आयले उट्टू लोक एका वयर उड्डून घेवन पयलीं आपुडच्याक वता आसाची एकलो भांगरा कलश आपुडचे वता आसा एकल्याक घोड जावक आशिल्लें तो घोड आपुडच्याक वता आसा आनी एकल्याक वज्र जावक आशिल्लें वज्र आपुडच्याक वता आसा आपापल्याक जावक आशिल्लें खंयचे वस्तू आसा पळय फस्ट आपुडचे वचका म्हण राजान तशी घोशण केलें कोण फस्ट आपुडता ते तागेले अशी म्हणून घेवन चलतना आतां आमी येद्राक बशिल्ले आसाची तशी राय वैकेची आस्थानांत त्या राज दरबारांत येवन घेवन बसलो आनी ताण उठू पळयलें हे वयर जावचें सकयल जावचें हांग धांवता आसा थंय धांवता आसा तागेले अंगार चडता आसा मस्तीतलें जाता आसा हें तुमकां कळटा केन्ना तरी असले एक संदर्भ तुमी पळयले उरताले हे उट्टू पळोवंक घेवन ताका हांस येता आसा उट्टू लोकांक पळोवन हांस येता आसा किंतु तांकां एकलो सान चल्लो आशिल्लो हे उट्टू लोक हांगा थंय त्या पुडता आसाची हे करता आसाची जावका म्हणून घेवन हे कितें की म्हळ्यार हे उट्टूची रायाल वस्तू रायान केलेली तसले वस्तू वज्र आभरण घोडो हे ते उट्टू ताण दवरले किंतु ते सान चेल्ल्यान कसन केलें की म्हळ्यार राय खंय बशिल्लो पळय थंय वचून गेलो राय खंय आसा थंय गेलो ताका पळयलें आनी ताका आपूण सोडलो रायान केल्ले वस्तू म्हाका नाका म्हाका रायू जावका राय मेळ म्हळ्यार म्हाका उठू वस्तू मेळ्ळे म्हाका आनी खंयचे विशय नाका हांणी उठूची रायान केल्ली वस्तू आपुडता आसाची मागेल जावका म्हणून किंतु हांव रायाक आपूळ म्हळ्यार तागेले उठू वस्तू मागेल जाले त्या निमित्तान त्या चेरडान कसन केलें वचून घेवन ते रायाक आपुळ्ळे
तात्पर्य कसं म्हणल्यार आमी वयचे हेची चूक करता आसाची, आमी वयकेच हेची चूक करता आसाची. देवान सृष्टी केली तसले वस्तू आमी आपुरता आसाची, कार, बंगलो, बाकीचे आनी कसकसन आसा तेवटूची देवान सृष्टी केली तसले वस्तू आमी आपुरता आसाची. किंतु तुमी देवाकच आपुडले रे, तुम कुठून मेळत की ना, तुम्ही देवान केलं वस्तू आपुडचे वत नाकाची, डायरेक्ट देवाकच तुम्ही शरणागत जावन देवाल चरण स्पर्श केलं म्हळ्यार तुमकां उठ्ठूची वस्तू तुमकां प्राप्त जाता. किंतु आमी तशी करतानाची, आमी तशी करताना तुमको तसा आमी कसन करता आसाची. तुमगेल्या मनात तुमी विचारले रे हांव कसन करता आसा म्हणून तुमकां गोत आसा. फाल्यां आनी सेमची, फाल्यां स्वाम्यान सांगला की देवा आपुडका, फाल्यां आनी परतून सेमची. फाल्यां तुमी परीक्षा करचे लागताची, देव खंय आसा, देवा खंय वचून आपूड हांव, हां देवा वचून हांव खंय आपुडचें. आमकां संशय चाल जाले, आमकां संशय जाला देव दिसताना खंय आपुडचें हांवें, आमकां संशय निर्माण जालो. एक पंत तशीची आमी कसन सांगताची, केलो पंता एक एक लोकांक एक एक पोर्टफोलियो दिल्लो उरता की ताका महिला कल्याण आयोग म्हणून. बट केलो पंता तागेले घरांत कसने समोर ना आनी हो महिला कल्याण आयोग म्हणून हा हे केलो उरता. सो मस्तीतले तुमकां केन्ना तरी तुमी हें करताच की केन्नाय सांगताची कसन पोर्टफोलियो दिलो ताका मॅच जायना, ते मॅच जायना. तागेले कुटुंबान तूं मस्तीतले तापत्रे अडचण आनी आसा आनी हो महिला कल्याण विकास म्हणून हाका हें दिला अशी आमी केन्ना तरीची एक एक पण सांगतात. तागेले वैयक्तीक जिवनाक आनी तागेले जॉबाक मॅच जायना. तेन्ना लोक सांगताची कसन मारया कितें म्हणून. तशीची एक पंता एकलो USA तुलेन एकलो कोणकी येता 2010 येता तो देवस्थाना वच्चे मेटलारी एकलो गरीब व्यक्ती बशिल्लो उरता, तो भीक मागत उरता आनी तो USA तुलेन आयिल्लो. ताका पळोवंक कनिकर आयले, देवा पळोवच पयलो ताका ते भिकारीक पळयलें, ताणें भीक मागताल्याक पळयलें. पळयल कुडून ताका मस्त ताका हें जालें आनी ताणें ताका 500 रुपया दिले. 500 रुपया दिवन न्हू तो देवाल दर्शनाक भितर वता. देवाल दर्शन जालें. 5 वर्ष जाले नंतर 2015 परतून तो येता. परतून तोची जी भीक मागतालो थंय येद्रा मेळटा आनी आतां लास्ट टायम ताणें 500 रुपया दिले. हे टायम ताका 1000 रुपया दिता. 1000 रुपया दिवन जाले नंतर तागे वटू हे पंत अनेक व्यक्ती आयिल्लो उरता. लास्ट टायम तो एकलो आयिल्लो, 2015 येताना अनेक व्यक्ती घेवन घेवन आयिल्लो उरता. तेन्ना तो USAचो मनुश्य तागेले अनेक मनशां सांगता हांव देवस्थाना भायर आसा, हांगा एकलो गरीब बशिल्लो आसा, ते गरीबाक हांव लास्ट टायम ताणें 500 रुपया दिले, आतां 1000 रुपया दिता आसा. देवाले प्रांगणांत आशिल्ले तसले हे भीक मागताल्याकच देव रक्षण करताना आनी म्हाका कसन रक्षण करतालो म्हणून न्हू ताणें ताका विचारून सोड. आतां तेची तुमी सांगलें न्ही देवान करचेक आनी हें करचेक मॅच जाताना. हांगा भिकारी तो भीक मागत आसा आनी आमी कसन वाचीत आसाची की देव रक्षण करता, देव हें करता. तागेले चौकटान तूं बशिल्लो आसा हो आनी हक्काची रक्षण जाताना आनी हांव वचून गेलो मागेल रक्षण जाता म्हणून हांव कसन करचें म्हणून न्हू विचारलें. तेन्ना तो मनुश्य सांगता तूं आनी नेक्स्ट 5 वर्सान यो. 2015 आयिल्लें न्हय, 2020 वयके तेन्ना वयके हो भीक मागतना हांगा बशिल्लो उरता. तेन्ना वयकेची हो भीक मागतालो हांगा बशिल्लो उरता. 2025 यो तेन्ना वयके हांगा बशिल्लो उरता. 2030 यो तेन्ना वयकेच हांगा बशिल्लो. कित्याक तशें सांगतास म्हण, कित्याक की म्हळ्यार तो देवस्थाना भायर लोकां लेग मागत आसा. देवस्थाना भितर वचून देवा लेग मागिल्लो आसल्यार ते ताका संदर्भ ह्या नाशिल्ले. तो लोकां लेग मागतास विना देवा लेग वचून घेवन मागताना. तेतकून आमी कोणा लेगीय मागचे आसल्यार कसनय करचे आसल्यार ते देवा लेग मात्र करेत विना आनी कोणा लेगीय साध्य ना. तुमगे लेखान सक्सेस म्हळ्यार कशें
तुमगे लेखान एक एक लोकांना एक एक आसा. बरे जॉब मेळ्ळे ते सक्सेस म्हणटाची, ना जाल्यार बरेची तुमकां पयशे कमयले ते सक्सेस. कसन तुमगे लेखान सक्सेस मेळ्ळे कसन आहे. इयर फर्स्ट इयराक मेळत तुवें सक्सेस, सेकंड इयर 2 वर्ष आसतना केन्ना. एक्चुली एक एज तरी सांगा तुमी सक्सेस म्हळ्यार खंयच्या एजार तुमकां मेळटा. एट द एज ऑफ 20, 25, 30. येसय ना नोय ना. हां की एट द एज ऑफ 80. सो तुमकां गोतना सक्सेस म्हळ्यार कसन. आमगे लेखान कसन की म्हळ्यार बरे जॉब घेतले, बरे 1-2-3 फ्लॅट, बरे 1-2 कार आनी बरे कोण सेटल जाले हेचीच आमगेले सक्सेस म्हणून घेवन आमी लेखले. एक्चुली टोटली रॉंग. टोटली रॉंग. कित्याक की म्हळ्यार तुमगेले जिवनान तूं सक्सेस रिपीट जातवे, रिपीट जातालवे. कसन तुमकां फर्स्ट टायम मेळटा ते तुमी सक्सेस म्हणटाच. बट आमगे लेखान सक्सेस परतून रिटर्न जाता आसा, रिपीट जाता आसा. आमगे लेखान लौकीक आमी कसन करता आसा पळया. जॉब मेळ्ळे, अर्निंग्स मेळ्ळे, बाकी आनी कसन मेळ्ळे ते आमगेले सक्सेस म्हणून आमी लेखले. बट एक्चुली इट्स अ पार्ट ऑफ ए सक्सेस, कंप्लीट सक्सेस न्हय. एकल्यान मस्त बरे रितीर सांगलें, आमकां मस्त ताजेन प्रभावीत जालें ते एक संदर्भ पळोवन की सक्सेस म्हळ्यार कसन हें म्हणून घेवन आमकां तेन्ना कळ्ळें. आमगे लेखान कसन दिसता की म्हळ्यार हें केलें, मठ बांदलें, आनीक हें केलें, तें केलें, हें केलें फुड्यान उठूं सक्सेस म्हणून. फंक्शन केलें ना. सक्सेस विंगड आसा. एट द एज ऑफ 1 आनी एट द एज ऑफ लास्ट पर्यंत सक्सेस आसा. तुमगे लेखान सक्सेस केन्ना शिक्षण आनी जाले नंतर कडेन चालू. शिक्षण, जॉब, अर्निंग्स हे जाले कडेन तुमगेले सक्सेस म्हणटाचे. आनी आफ्टर द एज ऑफ 60 जालें आमगेले जालें 60 वर्ष रिटायरमेंट लायफ, इन्वेस्टमेंट प्लॅन जालें. आनी कसन ना आमगेले. आमगेले सक्सेस लायफ कसन 30 to 60 जालें. बट एक्चुली रॉंग. एट द एज ऑफ 1 तुलें ना लास्ट मरण जावे पर्यंत आमगेले सक्सेस उरता. फर्स्ट आमकां 1 वर्ष आसतना सक्सेस कसन की म्हळ्यार कोणाले हात धर नाशी आमी चमकता पळय ते सक्सेस. एट द एज ऑफ 1 कोणाले हात धर नाशी. 6 म्हयन्यार आसतना कोण होता आवसू बापूस कोणे तरी धरताच. बट वर्ष वाडले नंतर फर्स्ट एजाक कोणाले हात धर नाशी अशीच एक 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 पांय दवरून घेवन मुखार वता. दॅट इज दी सक्सेस. एट द एज ऑफ 4, एट द एज ऑफ 4 आमी केन्ना येताची तागेलेची तागेले पेंटान तूं तो मूत्र विसर्जन केन्ना करना ते सक्सेस. नाजाल्यार 1 to 4 तो तागेलेची पेंटान तूं दिवसा ते हे करत उरता. किंतु एट द एज ऑफ 4 आयिल्ल तेन्ना ते बंद जाता. तागेलेच हान तुची मूत्र विसर्जन करना. दॅट इज सक्सेस. एट द एज ऑफ 8, 1 जाले 4 जाले 8. एट द एज ऑफ 8 स्वतः आपल्या घरा वच्चेक मार्ग कळता, ताका ज्ञानोदय जाता ते सक्सेस. नाजाल्यार 5 वर्सार 6 वर्सारी एकदा वता तो परतून येवचें ताका कळना. किंतु 8 वर्सारी ताका घरांतल्यान एक कडेन वचचेक आनी थंयतल्यान परतून येवचेक ताका केन्ना ज्ञानोदय जाता ते एक सक्सेस ताका. एट द एज ऑफ 12 तागेले मित्र मंडळी आनी ताका प्राप्त जाता. टू हॅव फ्रेंड्स ते तागेले सक्सेस जाता. एट द एज ऑफ 18 तुमकां इलेक्शन कार्ड मेळटा, ड्रायविंग लायसन्स मेळटा, गाडी मारचेक मेळटा ते सक्सेस जालें. एट द एज ऑफ 23 तुमी ग्रॅज्युएट जाता, तुमकां सर्टिफिकेट मेळटा, तुमकां त्या कॉलेजांतल्यान तुमकां मुखावेल शिक्षणाचें कसकसन आसा ते सर्वही प्राप्त जाता. ग्रॅज्युएट जाता ते सक्सेस जाता तुमकां. एट द एज ऑफ 25 तुमी पयशे कमोवचे लागता. फर्स्ट अर्निंग्स तुमकां मेळटा ते तुमगेले सक्सेस जाता. एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 30 तुमी एक फॅमिली मॅन जाता, लग्न जाता, चेडूं. सो एट द एज ऑफ 30 तुमी एक फॅमिली मॅन जाता ते तुमगेले सक्सेस जाता. एट द एज ऑफ 35 तुमी मस्त अर्न करत वताची, मस्त अर्न करत उरताची. एट द एज ऑफ
45 ॲट द एज ऑफ 45 तुमगेले यौवन म्हळ्यार एक 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 चाल जाता स्किन ब्लर जावचे हे ते कशी जायनाशीची बरे रितीन रक्षण करका ते तुमीची करता ते तुमगेल सक्सेस ॲट द एज ऑफ 50 तुमगेल चौडवांक तुम्ही एज्युकेशन दिताच ॲट द एज ऑफ 50 तुमगेल चौडवांक तुम्ही एज्युकेशन दितात ते तुमगेल सक्सेस जाता ॲट द एज ऑफ 55 स्वतः सर्व ही कार्य करचे जाताच तुमगेल हातांत आणि कोणालेची हे ना स्वतः सर्व ही कार्य जाता त्याची एक होड सक्सेस ॲट द एज ऑफ 60 तुमगेल हातांत तो आनीक ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा आणि तुम्ही आनीक कार मारता आसाची ते सक्सेस तुमकां ॲट द एज ऑफ 65 खंयचेही रोग नाशी तुम्ही जीवन करता आसाची ह्याची एक होड सक्सेस ॲट द एज ऑफ 70 कोणाचेरी भार जायनाशी खंयचे व्यक्तीचेरी भायर जायनाशी तुमगेल इतले तुम्ही जीवन करता आसाची त्याची एक होड सक्सेस आत्ता तुमगेले रिपीट चाल जाता ॲट द एज ऑफ 75 तुमगेले ओल्ड फ्रेंड्स तुमगेले वट उरल्यार ते एक होड सक्सेस ॲट द एज ऑफ 12 तेन्ना वयके तुमकां फ्रेंड्स जावंक आशिल्ले तेन्ना ते एक सक्सेस जाले परतून रिपीट केन्ना जाले ॲट द एज ऑफ 75 मागीर ओल्ड फ्रेंड्स हे परतून तुमकां मेळ्ळ्यार ह्याची एक होड सक्सेस ॲट द एज ऑफ 80 परतून तुमगेले घरा वच्चेक वाट उडगास उरल म्हळ्यार ह्याची होड सक्सेस 8 वर्षारी गोतूरना कशी वचका कशी येवका बट 8 वर्षार कळता की हांव कशी वचका कशी येवचें म्हणून गेल बट 80 वर्षारी उडगास उरल्यारी त्याची होड सक्सेस कशी आयलो कशी गेलो हे कळल्यारी ह्याची होड सक्सेस ॲट द एज ऑफ 85 मागेलेची म्हळ्यार पॅन्टान तो हांव परतून मूत्र विसर्जन करनाशी उरची कशी ह्याची होड सक्सेस आणि ॲट द एज ऑफ 90 कोणालेची कोणाकय धर नाशीची परतून स्वतःचे आपल्याले पायार चमकून वता ह्याची होड सक्सेस ॲट द एज ऑफ 1 कोणाले सपोर्ट नाशी चमकूचे आरंभ करता त्यांनी एक सक्सेस जाले आणि सेम रिपीट केन्ना आयले ॲट द एज ऑफ 90 कोणालेची हात पार धर नाशीची परतून स्वता तागेल पायार तो चमकून वता त्याची होड सक्सेस सो सक्सेस रिपीट्स आमगेला बाकी लौकिकांत तू रिपीट जायना एकदा मेळता एक फेल्युअर जाता फेल्युअर जावन आनी परत घेवका हे जाताच विना रिपीट जायना बट आमगेले दृष्टिकोनांत तू ॲट द एज ऑफ 1 आणि ॲट द एज ऑफ 90 पर्यंत आमी सान आसतना कसन रिपीट जाता त्याची आमगेले ओल्ड लायफाक वयके रिपीट जाता सो त्या आमी बरे रितीरी चलोवन वेळ म्हळ्यार त्याची होड सक्सेस आमकां संतोष कसन की म्हळ्यार हांकां मस्त वयोवृद्ध लोकांन मेटल चोवन घेवन प्रसाद घेतला ह्याची होड सक्सेस तुमगेले 80 वर्षाचे आशिल्ले 70 वर्षाचे आशिल्ले 90 वर्सां पांय घालता आसाची सो हेवट पळोवन घेवन आमकां संतोश जाले कितें संतोश जाले म्हळ्यार आमगेल रामदेवान तांकां सोण दिलें ना कितें की म्हळ्यार तांणी रामाले सेवक रामाले आश्रयांत आशिल्ले रामालेच अन्न खाल्लें आनी आज ही स्वामेले हांगा सभेन तूं तांकां गौरव मेळ्ळे हे उठूची पळोवंक घेवन आमकां संतोश आसा की असल वयोवृद्ध वयकेची आज वयकेची स्वामेले घेवन गेनू फलमंत्राक्षत घेवन गेनू आनीक सेव करता जाल्यार प्रार्थना आमगेले करता आनीक सेव करका तशी स्वाम्यान आशिर्वाद करका आनीक वय जाल्यार वयकेची तांगेल मनांत आनीक कसन की म्हळ्यार आनीकची चड सेव करता जाल्यार स्वाम्यान आमकां अनुग्रह करका आयच्या दिवसाक अनेक भावीक लोक हांगा आयले सभा कार्यक्रमांत सहभाग घेतले आमगेले सर्वही सेवेदारांक तांकां प्रोत्साहन करून घेवन तांकां अवकाश करून दिले अशें सर्वही केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची तुमगेले वैयक्तीक जिवनांत तुमी करता जाल्यार उद्योग क्षेत्रांत तुमगेल्या गांवांत तशीच आमगेले वडाला राम मंदिरांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो
अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद पर भाषणाच्या मी मंगल घडताची श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु. आता फलमंत्र अक्षता तावळी सांगल्या कोणे घेतल्या ऑलरेडी त्यांनी बाकी लोकांनी कोण घेतले ना तांकां वयर येवच्याक अवकाश कोण दिया आणि ह्या साडाच्यान येवचें गर्दी करनाशी हे वटेच्यान वचचें. नागराज थंय रावा एक एक लेखा सोडा. सर्वांनी लायनीत राबून पल्ल्या सकाळी मुद्राधारण 9 ते 11 नाही 9 to 11 मुद्राधारण पल्ल्या सकाळी. तदनंतर सर्वांनी शांत रीतीने बसका प्लीज. उल्लो नकाच. त्याच्यानंतर आज रात्री जेवणा कार्यक्रम असा प्रसाद घेऊन जेवण करून वचका म्हणून हे बाच्या उजवी बाच्यान जेवणा व्यवस्था केली आसा. सर्वांनी जेवण करून वचका म्हणून विनंती. मुद्रादानानंतर भिक्षा पाद्यपूजा फाल्याक आणि परांक 2 दिवस भिक्षा पाद्यपूजा आसा. कोणा खर्च आसा तांणी सकाळीची 10 गण भितर येवन भिक्षा पाद्यपूजा बूक करून घेवन भिक्षा पाद्यपूजा करून वचका म्हणून विनंती. हॅलो, सर्वांनी हॉलांत शांत रीतीन उरका. परत विनंती करत असाची सर्वांनी हॉलांत शांत रीतीन उरका. लायनीरी गुरुवारी हातानं फलमंत्रशी घेऊ का. फलमंत्रशी घेऊन गेल्यानंतर हॉलाचे उजवी सायडानं जेवणाची व्यवस्था केली आसा. सर्वांनी जेवण करून वचून विनंती. कोणी आपसा भितर उलोवचें नज प्लीज.
सर्वांक विनंती कोणीची आपसामित उरली नकाची शांत रीतीनं शिस्तीनं गुरुवारी आल्या हातांतून येणं फलमंत्रशी घेऊ का फलमंत्रशी घेऊन गेल्यानंतर हॉलाचे उजव्या सायडा तरी जेवणाची व्यवस्था केली असा सर्वांनी जेवण करून विनंती धन्यवाद
वेदान्तादिषु शास्त्रेषु सिद्धिर्येन हि साधिता यतिं विद्याधिराजं विरागिनं यतीशं श्री रामविठ्ठलपूजकं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। चातुर्मास्य व्रतं येन कृतं बदरिकाश्रमे यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। येन काश्यां महाक्षेत्रे कल्पवासम् अनुष्ठितं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। जीर्णदेवालयादीनां नाविन्यं येन कल्पितं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। गण्डकीं तां महाक्लिष्टां क्रान्तं येन सुपुण्यदां यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। विरक्तं विष्णुभक्तं च ज्योतिश्शास्त्रविशारदं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। आसेतु हिमपर्यन्तं येन धर्मः प्रसारितः यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। वास्तुमालां मनोज्ञां तां येन रामाय निर्मितं हॉला भितर शांतता राखा आणि तांगेर प्रसाद घेऊन जाल्ले आसात आणि कृपा करून जेवणावत का अशी ग्राउंड हेका बसना करते। रामनामाध्वरो येन शतकोटिमितः कृतः यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। सहस्राधिकशिष्येभ्यो वेदविद्यादिदायकं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। वर्धकं माध्वशास्त्रस्य मठकीर्तिप्रसारकं यतिं विद्याधिराजं तं
मनसा सततं भजे। अतिविष्णवादियज्ञेषु धुरं येन धृतं सदा यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। गौडसारस्वतानां वै पथदर्शकयोगिनं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। भक्त्या तु वरशिष्येण विद्याधीशेन पूजितं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। आषाढस्य दशम्यां हि शुक्लपक्षे दिवङ्गतं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। प्राप्तमोक्षं मुनिश्रेष्ठं शिष्यानुग्रहतत्परं यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। यतिं विद्याधिराजं तं मनसा सततं भजे। वेङ्कटरमणेनेदं गङ्गावल्यां निवासिना कृतं स्तोत्रं गुरोः प्रीत्यै नृणां पुण्यकरं सदा। इति श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ श्रीचरणसरोरुहभृङ्ग सेनापुरवेङ्कटरमण आचार्येण कृतं श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थस्तोत्रं समाप्तम्। श्रीयनन्ता मधुसूदना 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 पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाशा
जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनन्दघना अविनाशा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा चक्रधरा विश्वंभरा गरुडध्वजा करुणाकरा सहस्रपादा सहस्रकरा सहस्रपादा सहस्रकरा क्षीरसागर शेषशयना क्षीरसागर 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 शेषशयना क्षीरसागर शेषशयना जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनन्दघना अविनाशा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये अगाये सगुणाये निर्गुणा जगज्जनिता जगज्जीवना निर्गुणा जगज्जनित्या जगज्जीवना निर्गुणा जगज्जनित्या जगज्जीवना वसुदेव देवकी नंदना वसुदेव देवकी नंदना बाळरांगण बाळकृष्ण बाळरांगण बाळकृष्ण बाळरांगण बाळकृष्ण जगद्व्यापका जनार्दना जगद्व्यापका जनार्दना आनन्दघना अविनाशा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा श्री अनन्ता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा तुकाला लोटांगणी मज ठाव द्यावा चरणी तुकाला लोटांगणी मज ठाव द्यावा चरणी 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 आ
हीच करीतसे हीच करीतसे विनवणी भवबंधनी सोडवावे भवबंधनी सोडवावे श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभ नारायणा श्री अनंता मधु लायलापुरवासा वेंकटरमणा लायलापुरवासा वेंकटरमणा लायलापुरवासा वेंकटरमणा वेंकटेश दयानिधे वेंकटेश कृपानिधे शंखचक्र गदाधर पंकजनाभ श्रीनिधे वेंकटेश दयानिधे वेंकटेश कृपानिधे शंखचक्र गदाधर पंकजनाभ श्रीनिधे वेंकटेश दयानिधे लाला सदन वेंकटरमण विमललोचन भुजगशयन लाला सदन वेंकटरमण विमललोचन भुजगशयन गरुडगमन लक्ष्मीरमण गरुडगमन लक्ष्मीरमण अखिल कारण मधुसूदना अखिल कारण मधुसूदना लाला सदना वेंकटरमण विमललोचन भुजगशयन गरुड गमन लक्ष्मीरमण अखिल कारण मधुसूदना ईश 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 वेंकटेश दयानिधे वेंकटेश कृपानिधे शंखचक्र गदाधर पंकजनाभ श्रीनिधे वेंकटेश दयानिधे पीतांबर परिधान मोहना भक्त पोषण भय निवारण पीतांबर परिधान मोहना भक्त पोषण भय विनाशन पाप विमोचन ताप शमन पाप विमोचन ताप शमन श्री हरि पावन सनातन श्री हरि पावन सनातन श्री हरि पावन सनातन श्री हरि पावन सनातन पीतांबर परिधान मोहन भक्त पोषण भय विनाशन पाप विमोचन ताप शमन श्री हरि पावन सनातन ईश 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 वेंकटे